नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही आमी मसालो करूया कसलो जाणा नुस्तें भाजपाक लायता तो। आता हो मसालो असो जर केलो तर इतले टेस्टीक नुस्तें लागता, सारखे बेस्ट आणि बरे रुचीक जाता। ताका लागून साहित्य कितें जाय तर यसर लसूण, आमठाण, हळद, लाल तिखट, मीठ आणि आले आणि भितर तुमका कोथमिरीचो पावडर जाय तर घातल्यार जाता, पण हांव इतलेच घालून न्ही मिक्सरार त्याची पेस्ट करतले आणि तुमका दाखयता। हे पळया आता हातून उदक घातले, ही पळया ही पेस्ट आता रेडी जाली। आता ही पेस्ट आसा मसालो पळय तो खंयच्याय नुस्तेकाक, सुंगटां आसूं, लेफो आसो, इसवण आसो, कसलेय नुस्तेकाक अशी जर पेस्ट लावन न्ही भाजत न्ही नुस्तें एकदम रुचीक आणि हो सामको रुचीकूच जाल्लो आसा मसालो। आता कितें जाणा हो मातसो खारूच कसो करूंक जाय, मातसो म्हणजे कितें आमी नुस्तेकाक मागीर लायलो की ना बरोबर तेजो बॅलन्स जाता सारको। आणि नुस्तेकाक लायल्या उपरांत आपूण पळोवंक जाय असो मातशें अशें टेस्ट अशी घेवन बोटां आणि त्या प्रमाणे हे करूंक जाय, पण चडूय मीठ घालूंक जायना, आपूण टेस्ट पळोवपाची आणि मागीर करपाचो। असो मसालो नुस्तें भाजपाक तयार। आता ह्यो लेफो आसा पळय त्यो उजरोवन हांवें धुवन दवरल्या आणि आता आमी हो मसालो केल्लो पळय तो आपल्याक कितलो जावो तितलो घालपाचो। आणि हो उरला पळय हांवें चड केल्लो एक्स्ट्रा न्ही तो, हांव बरणीन आतां भरून दवरतलें फ्रिजान आणि हो पळय लावप आणि दवरप एक अर्दे वर आणि हातून मीठ घालपाची गरज ना। ह्यो आतां लेफो आसा पळय त्यो रव्यान आमी भाजून काडुया। ताच्या बरोबर हांव आतां एकूच हे नुस्तें आसा पळय तें भाजतलें, ताका मातशें वयल्या वयर हे लायला लाल तिखट आणि मीठ, मातसो लायट लायता ताका, जे म्हाज्या स्पेशल मिस्टराक लागून, चड मसाल्याचें नाका। हळद, लाल तिखट, एक लसणीची हे बोय आणि एक अर्द इंच सुमार आले आणि इल्लोसो हे पळय कांदो म्हणजे ओनियन आणि हे आसा ताल्ले आणि 2 घातले हिरवे मिरच्यो भितर, ते धुले म्हणून। आणि हेचे न्ही हांव ताल्ल्याचे तुमकां आतां बऱ्यापैकी सुके करून दाखयता। आता पयलीं हे ग्राइंड करून काड, हे पळय आतां वाटलेली मिरसांग घातली आणि भितर तिरफळां घातली। आता आमी गॅसीचेर दवरुया। हे पळय आता हेका खतखतो आयलो न्ही, आता तातूंत ताल्ले घालुया। आणि बारीकूच गॅसीर दवरपाचे। मीठ आणि सोलां मागीर घालुया। ताल्ले आता जायत आयले ताल्ले, आता तातूंत आमी न्ही सोलां घालुया आणि मीठ घालुया। आता हे ताल्ले तयार जाले, आता गॅस करूया बंद। हे पळय ही सुंगटां घेतल्या, अर्दो कांदो घेतला, एकूच हे पळय लसूण घेतल्या मोठी पाकळी, हे पळय बारीक चिल्ल्या, तोर घेतला, इल्लीशी ओली कोथंबीर आणि 2 हिरव्यो मिरच्यो आणि वाटणा खातीर न्ही हांवें लाल तिखट, इल्लीशी सुकी कोथंबीर, हळद आणि सोय घेतल्या। आणि ही सुंगटां आसा पळय, ह्या सुंगटाचें हांव तुमकां इल्लेशें हुमण करून दाखयता आणि ह्या वाटणाक घालता इल्लो कांदो, उदक घालता आणि ग्राइंड करता। हे पळय हांवें तोप दवरला गॅसीचेर आणि एक अर्दो चमचो हांवें तेल घातला पळया, अर्दो चमचो, ना घातल्यारूय जाता।
आणि लसूण घातले आणि ओनियन घातला. कलर हे पळय चेंज करपाक दिवना. आता तातूंत वाटण घालता, हिरव्यो मिरच्यो घालता आता, आणि सुंगटां घालता. हे पळय निकतो खतखतो येवपाक लागलो तेन्ना मीठ आनी तोरां घालता. आणि आता एक खतखतो आयलो की हुमण रेडी जाले. सुंगटां चड उकडपाची गरज ना. हे पळया खतखतो आयलो, एक 5-7 मिनटां जाली. आता रेडी जाले हे हुमण सुंगटाचे. आलें, लसूण, ओनियन, सोय घालता आणि भाजून घेता. आणि हे आसा मोठे सांगाट. आणि आता हे हांव तुमकां गरम मसाल्याचे कशे करता ते दाखयता. तयार केला. ही सोय बीन भाजलेली पळया, ती भितर ओनियन, गार्लीक आणि जिंजर घातला, म्हणजे आले, लसूण आणि कांदो घातला, भाजला आणि सोय घालून भाजला ते. आणि आता भितर लाल तिखट, हळद आणि गरम मसालो घातला. आता हे वाटता, म्हणजे ग्राइंड करता मिक्सरान. हे पळय आता हांवें सोय भाजले त्यात कायले हे पळय वाटण घातले. आता हाका खतखतो येवन हे पळय खतखतो येता तेन्ना आता आमी तातूंत नुस्तें घालुया. धुला तें आता हिरवी भितर मिरची घालुया आणि धापून दवरुया. हे पळय सोला घालुया भितर. आणि हांवें मीठ घातलेले, मदीं धवळले, इल्ले कमी जाला, मातशें आतां घालुया. आणि ओली कोथंबीर घालुया. आणि हे आता एक 5 मिनटां दवरुया. जाले रेडी. आता हे हांव फुलके तयार करता. हे पळया काय बरो फुलको फुल्लो पळया. ही पळया आता नॉन व्हेज थाली म्हणजे फिश थाली रेडी जाली. हांवें न्ही तुमकां पयलींच सांगूंक ना, कित्याक जाणा तुका सरप्रायज दिवपाचें म्हणून. आणि बऱ्यापैकी हांवें नॉन व्हेज थाली म्हणजे फिश थाली रेडी केली. आता कितें कितें ताटान आसा तें सांगता. पयलीं म्हणजे फुलको म्हणजे चपाती, आणि ही आसा सुंगटाची कडी म्हणजे सुंगटाचें हुमण आमी म्हणटा. ही आसा सोलकडी, हे आसा आमट तिखट ताल्ले बरे, हे आसा ओनियन सॅलड, हे आसा स्पेशल डिश म्हणजे कितें जाणा सांगटाची सागोती केल्या ही पळया, ती चपाती बरोबर खावपाची. आणि हे फिश, तेच फिश हांवें म्हज्या उपुरबायन मिस्टरा खातीर भाजला, ते तुमकां दाखयल्ले. आणि ह्यो आसा लेफो भाजल्या. आणि हे आसा मेन म्हणजे शीत. आणि हे सगळे जेवण जेवल्या उपरांत मागीर बऱ्यापैकी पळय पोपाय दवरल्या बरी पिकलेली, ती खावपाची. मस्त जाली की ना. अशेंच तुमी तुमच्या घरा करून खाया. आणि त्याच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब अशें यादीनूच करा. तशेंच म्हाजो तुमी आतां व्हिडिओ पळयता न्ही, ताका लागून तुमकां मना पासून थँक्यू. आणि देव बरें करूं तुमचें.